भुरग्यानो नमस्कार. आयज आमी नवीन पाठ शिकया. चवथीची परब. जॉनी, आरे राजेश, दोळे धांपूनसो चलता. हो तुजो नवो खेळ काय कितें रे? राजेश, हरशींच. जॉनी, दोळे धांपून म्हणून कोण असो चलता खंय? आरे अपघात जालो जाल्यार? रस्त्या वयल्यान चलतना दोळे सदांच उक्ते आसूंक जाय. हे वाटेन ते वाटेन येवपी गाडयांचेर लक्ष दिवपाक जाय. राजेश, ते सगळे जाणा रे. सदांच चलना काय कितें हांव? जॉनी, मागीर आज कसली नविदाद तर? राजेश, आरे बाबानू आयज चवथ. आज्यान सांगला चंद्राक पळोवंक जायना, देखून हांव दोळ्यार हात धरून वतालो. सलीम, चंद्राक कित्याक पळोवंक जायना? सांगता आयकय. गणपती आपले वाहन उंदरार बसून लाडू खावपाक वताले. गणपतीन म्हणलें, चल उंदरा, घरा वचुया. उंदीर म्हणूंक लागलो, बाप्पा, आयज तुमचें वजन खूबच जड जालां, म्हज्यान तुमकां व्हरूंक जायना. उंदीर ल्हव ल्हव करून वचूंक लागलो. थंय वाटेर ताका एक व्हडलो सोरोप दिसलो. तो पळोवन उंदीर भिलो आनी गणपती बाप्पाक घपायच करून पडलो. सगळे लाडूय पडले. आरे कितें करता? मातसो सवकास चल मरे तूं. ओ प्रभू, म्हाका माफ करा. बाप्पा, हांवें तुमकां मुद्दाम उडोवंक ना. म्हाका माफ कर. कांयच हरकत ना उंदरा, जावं दी. बाप्पा परत उंदराक बसूंक वतालो तेन्ना चंद्र हा 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 असो करून तांचेर हांसूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, कितली मजा आयली म्हाका. गणपतीक राग आयलो. चंद्र हांसता तें पळोवन गणपतीक खूबच राग आयलो. हांवें राव म्हणून सांगलें तरी तूं म्हजेर हांसता? चंद्र, तुजी इतली हिम्मत? गणपतीन चंद्राक श्राप दिलो की आयच्यान म्हाज्या वाडदिसा तुका कोणी पळयतलो ताचें सगळें वायट जातलें. चवथी दिसाक तुका कोणेंच पळोवंक जायना. तांचेर कसलो तरी आळ येतलो. पूण चंद्र मात रावना, हांसपाक सुरूच. गणपतीन चंद्राक म्हळें, तूं इतलो म्हाजेर हांसता? तुजो उजवाड नश्ट जातलो. अशें म्हणटकच चंद्राचो उजवाड कमी जालो. चंद्राक भंय दिसलो आनी तो धर्तरेचेर आयलो. देवा, म्हाका माफ करात. म्हाजे कडल्यान मोठी चूक जाली. हांव तुजो श्राप परत घेवपाक शकना. देवा, म्हाका माफ करात. हांव अशें परतून केन्नाच करचो ना. तेन्नाच उंदरान सुद्दां सांगलें, देवा, करात ताका माफ. ताची चूक जाली. अशें म्हणटकच गणपतीन आपलो श्राप फाटीं घेतलो आनी चंद्राक ताचो उजवाड परतून दिलो. पूण गणपतीन चंद्राक सांगलें, तुजो उजवाड तुका हांवें परत दिला, पूण म्हाज्या दिसाक म्हणजे चवथीच्या दिसाक तुका कोणें पळयलें जाल्यार ताचेर कसलोय आळ येतलो. जॉनी, तशें जाल्यार ह्या वेळार भायर कित्याक भोंवता तर तूं? राजेश, आरे काल म्हाजें सगळें माराण सोंपलें. फाल्यांक जाय म्हूण हांव हाडपाक बाजारांत गेल्लो, थंय कळाव जालो. सलीम, काल कितें आसलें तर तुमगेर? तयेची परब आसली. ह्या दिसाक गणपतीच्या आवय बापायची म्हळ्यार पार्वतीची आनी शंकराची पुजा करतात. जॉनी, चवथीक कितें कितें करतात? राजेश, चवथी दिसा गणपती हाडटात. मकराक ताका पुजेक लायतात. म्हऱ्यांत दिवली पेटोवन दवरतात. वयर माटोळी बांदतात आनी गणपतीची पुजा करतात. नेवऱ्यो, मोदक, पंचखाद्य हांचो नैवेद्य दाखयतात. भजन करतात, आरती म्हणटात, फुगड्यो घालतात. माटोळी म्हणल्यार कितें? गणपती पुजतात थंय वयर कोंडे वा खांबी बांदून एक चौकट करतात. ताका नाल्ल, आंब्याची पानां, बेड्याच्यो कातऱ्यो आनी दुसरी फळावळ बांदतात. ताका माटोळी म्हणटात. जॉनी, काल आमची सेजान पुजा करपाक जाय म्हूण तण काडटाली. राजेश, सादें तण न्हय तें, ताका दुर्वा म्हणटात. कांय लोक हरयाळी म्हणटात. ह्यो दुर्वो तरातरांचीं फुलां आनी जिनसावर पानां म्हळ्यार पत्री हांणी गणपतीची पुजा करतात. सलीम, दनपरां हांव विवेकागेर गेल्लो.
तेन्ना तांगेर कापूर उजवाती हांचो घमघम सुटिल्लो. ते भायर धूप चंदन हेय वापरतात. आमच्या शेजान्नीन आमकां नेवऱ्यो धाडिल्ल्यो. जॉनीन म्हळें. हय, चवथी परबेक नेवऱ्यो, मोदक, पातोळ्यो, खीर, हिटरोस अशे जायते गोड जिनस करतात. सलीम, तुमी चवथी दिसांनी नुस्तें खायनात न्हय रे? हय, देवाची परब आसली जाल्यार आमगे कांदो, नुस्तें बी खायनात. जॉनी, तुमचो गणपती केन्ना बुडयतले? राजेश, अंदू आमचो गणपती 1.5 दिसाचो म्हणटकच फाल्यां आमी ताका पावयतले. आज रातचे, फाल्यां दनपारां आनी फाल्यां सांजे आमगेर भजन आसतलें. आमी गणपती मुखार आरती म्हणटले. म्हजी भयण आनी तिच्यो इश्टिण्यो फुगड्यो घालतली. उपरांत जायत्यो फोग बीग लावन व्हडा दबाज्यान आमी गणपती उदकांत पावयतले. जॉनी, पोरूं हांव पाळोळ्या मावशेगेर गेल्लो. तेन्ना थंय गांवचे सगळे गणपती वाजयत गाजयत दर्या देगेर एकठांय जाल्ले. गणपती बाप्पा मोरयाच्या गजारात आनी फोगाच्या गडगडान सगळो वाठार घणघणटालो. गांवचे सगळे लोक हिंदूच न्हय तर किरिस्तांव, मुसलमान लेगीत खोशेंत वांटेकार जाल्ले. कितलें बरें दिसलें म्हाका तें पळोवन. राजेश, हय, गणपतीच्या निमतान सगळे लोक एकठांय येवचे, एकवट वाडचो हे खातीर गोंयान आतां जायते कडेन भौशी गणपती उत्सव मनयतात. जॉनी, आनी ह्या उत्सवाच्या दिसांनी थंय सद्दां तरेकवार कार्यावळी जातात. राजेश, हे गणपती पावयतना व्हडली मिरवणूक काडटात आनी थंय मजाच मजा येता. सलीम, गणपती पावयतकर लोकांक प्रसाद वाडटात न्हय? राजेश, हय, पंचखाद्य, फळांचे कुडके असलो प्रसाद सगळ्यांक वाडटात. जॉनी, गणपती पावयतकर फुडल्या वर्सा बेगीन येयात अशें कित्याक म्हणटात? राजेश, आरे, चवथ ही भोव खोशेची परब. 1.5 दीस लेगीत गणपती घरांत आसप म्हणल्यार केदो व्हडलो दबाजो. पुजा, आरती, पंचपक्वान्नां सगळोच बोवाळ. सगळो गांव कसो खोशयेन भरिल्लो दिसता. आनी धादोसकाय घेवन येवपी गणपतीची परब. बेगीबेगीन दुसऱ्या वर्सा गणपती बाप्पा येवचो अशें ल्हाना व्हडाक दिसता. बरें रे, वेळ जालो. म्हाका आरतीक पावूंक जाय. फाल्यां तुमी येयात आमगेर? दोगूय. बरें, फाल्यां मेळचे. धन्यवाद भुरग्यांनो. घरात रावात, सुरक्षीत रावात.